हणजुण्यात पर्यटकाचेर जाल्ल्या हल्लो प्रकरणाची मुख्यमंत्र्यान घेतली दखल। घडणुके आड गुन्यांव नोंद करपाक कळाव केल्या अधिकाऱ्यांचेर करतले कारवाय, सांगता मुख्यमंत्री। गोंयान कायदो आनी वेवस्था हाती भायर। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान गृहमंत्री प्रमोद सावंताक काडलो उजराव। कर्नाटकाच्या संकल्प रॅलीत वांटो घेतिल्ल्या खातीर सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा मुव्हमेंटाच्या वांगड्यांनी मुख्यमंत्र्याचेर केली टिका। मुख्यमंत्री गोवा द्रोही म्हणटा सेव्ह म्हादयचे वांगडी। गोंयांत चालू आशिल्ल्या उजो लागपाच्या प्रकरणा वयल्यान गोंयांतले आपत्ती वेवस्थापन बिगडलां हें येता लक्षांत। आमदार विजय सरदेसायाचो आरोप। फुटीर आमदारांचेर काँग्रेसीन दाखल केल्ल्या अपात्रता याचिकेची फुडली सुनावणी येता त्या 17 तारखेक युतीवाद जाल्या उपरांत जातलो। निमणो निर्णय सभापतीन दिली म्हायती। आनी गोंयांत हीट वेव्ह सुरू आसतनाच उण्या दाबाच्या पट्ट्याक लागून पावस पडपाची शक्यताय, हवामान खात्याचो अदमास।